दारगळे सबंद हायवेचेर खडी पडल्या। रस्त्यार पडिल्ले हे खडयेक लागून एकात्रो अपघात जावं येता। खडी पडिल्ल्याचे पळोवन थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक आपयले, पूण तांचे कडेन नियंत्रणां नाशिल्ल्यान ही खडी काडटलो कोण असो प्रश्न निर्माण जाला। महामार्गाच्या कामाक लागून ह्या आदी कितल्याशाच लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात। आता महामार्गाचेर पडिल्ले खडयेक लागून हांगासरल्या यो वच करप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला। तेन्ना बेगिनातल्या बेगीन ही खडी काडून गाडी चलोवप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। काय आता तुम्ही पळयता की हांगा एक 100 मिटराची खडी पडली आसा। म्हाका दिसता जो ट्रक खडी घेवन वयता आसता तेची तो फाळो सुटून खडी पडल्या आसली, पण पडल्या ती खडी पडल्या, पण हेका आतां रिस्पॉन्सिबल कोण, सोल्युशन कोण दितलो आमकां? आतां आमी पळयता 2 व्हिलर कार हांगच्यान वयता फुडें 5 ते खंय 2 मिटर अशें पडोन गेले अशें वयता। सो आमी आतां अर्द्या हांगा रावल्या, फायराक फोन मारल्या, फायराची गाडी येयल्या ते म्हणटा पण आमच्या कडेन इक्विपमेंट ना। सो जर इक्विपमेंट ना जाल्यार सोल्युशन कोण दितलो आमकां? PWDचा आमच्या कडेन नंबर ना, पुलीस स्टेशनाक फोन मारला, पुलीस स्टेशनाक अजून पावूंक ना। सो हेचेर आन्सर कोण दितलो आमकां? फाल्यां कोण पडलो मेलो जाल्यार कोण जबाबदार हेका?